नगर श्री रामकृष्ण दुर्गादेवीचो वर्धापन दिन 1 मार्चाक जावपाचो आसा। त्या निमतान पूर्व तयारी म्हणून साफसफाई चालू आसा। सगळे गांवचे भुरगे आमी एकठांय येवन साफसफाई करता। सभोवताल वाठार साफसफाई करप चालू आसा। सो अंदू येजमान कोण आयला? अंदूचे येजमानपण आयला आमचो सागर महादेव नायक हांगा आयला। आणि उत्सवाची रूपरेषा किती असते? कार्यक्रम किती किती असतात? उत्सवाची रूपरेषा सकाळी देवाक नित्य प्रमाणे अभिषेक, मागीर बाकीचे जे धार्मीक विधी आसा त्यो, मागीर सत्यनारायण महापूजन जातली, दनपरां आरती जावन तीर्थप्रसाद आणि महाप्रसाद, तांचे स्थानिक कलाकारांकडून भजन, ताच्यान पयलीं स्थानिक महिला आणि इतर दिंडी आसतली, फुगडी आसतल्यो, असो रूपरेषा आसतली।